नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मनमोहन सिंग चलयता स्वतंत्र भारतांतले सगळ्यात भ्रष्ट सरकार. लालकृष्ण अडवाणीचो सनसनाटी आरोप. 2G स्पेक्ट्रम स्कॅमात वयर मेरेन सगळ्यांची करची चवकशी. अडवाणीची मागणी. जनचेतना यात्रा पावली गोंयांत. गोयच्या पेट्रोल पंपाचेर पेट्रोल पुरवण सुदारपाची चिन्नां. IOCची HP आनी BP पेट्रोल पुरवण. 4 तारखेर पावता HP BPचो टँकर. नागरी पुरवण खातें म्हणटा बुधवारा सावन सगळें वेवस्थीत. म्हापशेच्या वीज कर्मचाऱ्यांक मतदार वळेऱ्यो. सेन्सस आनी हेर सर्वेक्षणाक लायिल्ल्यान लायटीची बिलां आडकलीं. लायट पुरवणेचेरूय जाव येता परिणाम. खात्यान काडली भौशीक सुचोवणी. हेराल्ड दिसाळ्यांतल्या पेड न्यूजाचे प्रकरण पत्रकार संघटनेन धरलें लावन. गुजाची एथिक्स कमिटी मागतली हेराल्डाचो संपादक, मार्केटिंग व्यवस्थापक आनी खबराकाराकडच्यान जाप. आनी खेळा मळार वॉटर पोलोत गोंयान मारलें पयलें पावल. राष्ट्रीय शालांत खेळा सर्तीच्या पयले मॅचीत गोंय पंगडान कर्नाटकाक दिलें पेजाद आव्हान. गोंय स्विमींग संघटना दितली वॉटर पोलोक पालव. आता खबरो विस्तारान. स्वतंत्र भारतांतले सगळ्यात भ्रष्ट सरकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग चलयता असो सनसनाटी आरोप लालकृष्ण अडवाणीन गोंयांत भितर सरतनाच केलो. 2G स्पेक्ट्रम स्कॅमात वयर मेरेन सगळ्यांची चवकशी करपाची मागणी तांणी केली. गोंयच्या बेकायदेशीर मायनिंगाचो कायदेशीर मायनिंगाक धोको आसा अशी शिटकावणी अडवाणीन दिली. अडवाणीची जनचेतना यात्रा मंगळारा दनपारां उसरां गोंयांत पावली. भाजपाचे शेकड्यांनी कार्यकर्ते आनी थळाव्या फुडाऱ्यांनी तांकां पोळ्यां येवकार दिलो. करप्शन होगा तो भले जो प्रमुख है उसकी ख्याति कितनी भी हो, आज जो प्रमुख है ना उनकी ख्याति इतनी थी, मैं बहुत इज्जत करता था उनकी, प्रधानमंत्री वो बने थे उससे पहले। अब लगता है कि 1947 से लेकर के जितनी सरकारें नई दिल्ली में रही हैं, पंडित नेहरू की सरकार से लेकर के मनमोहन सिंह जी की सरकार तक, आज की सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार मैंने देखी नहीं कभी। एंड he himself may be an honest man, but he is presiding over the most corrupt government independent India has seen. This is the tragedy. भारताचो आदलो उपप्रधानमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचो राष्ट्रीय फुडारी लालकृष्ण अडवाणीची जनचेतना यात्रा सांजे गोंयांत पावली. थारायिल्ले वेळे परस 3 वरां उसरा सुमार 3:30 पावली. अडवाणी बरोबर व्यंकय्या नायडू, गोपीनाथ मुंडे आणि आरती मेहरा हे फुडारी आसात. 11 ऑक्टोबराक बिहार सावन सुरू जाल्ली जनचेतना यात्रा तामिळनाडू आणि कर्नाटकांतल्यान सांजे काणकोणा पोळ्या गोंयच्या शिमेर पावली. मदुराय वतना यात्रेक वाटेर पायप बॉम्ब मेळिल्ल्यान अडवाणीची सुरक्षा वेवस्था आनी खर केल्या. पोळ्या यात्रेक येवकार दिवपाक भाजपाचे शेकड्यांनी कार्यकर्ते आनी थळावे फुडारी आशिल्ले. पोळे काणकोणच्यान यात्रा केपें वाट्यां कुडचड्यार पावले उपरांत सांजे कुडचडे बस स्टँडा लागसार अडवाणीची जाहीर सभा जाली. मदीं वाटेर 2-3 कडेन अडवाणीच्यो बारीक बारीक सभा जाल्यो. दुसरी व्हडली सभा रातीं म्हापशा आशिल्ली. जनचेतना यात्रेची बुधवारा कार्यावळ. सकाळीं पणजे पत्रकार परिशद. दनपारा आझाद मैदानाचेर हुतात्म्यांक आर्गां. पेडण्यां येवकार सभा. दनपारा 12:30 वरांचेर पत्रादेवी. यात्रा वतली महाराष्ट्रांत. अडवाणीची बुधवारा सकाळीं पत्रकार परिशदय जावपाची आसा.
ते उपरांत दनपारा यात्रा पेडण्या पत्रादेवी वट्यां महाराष्ट्रात वचपाक वतली. 20 नोव्हेंबर मेरेन ती दिल्ली पावतली. यात्रे मजगती आनी सभेच्या सुवातीर कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हूण खर सुरक्षा व्यवस्था दवरल्या. देशभर पातळिल्ल्या भ्रष्टाचारा आड लोक जागृताय म्हूण अडवाणीन ही यात्रा सुरू केल्या. पूण तातूंत म्हारगायचोय मुद्दो येता. भाजपाची सुत्रां सांगतात ते प्रमाण गोंयच्या सभांनी अडवाणी बेकायदेशीर मायनिंगाचो मुद्दोय काडपाचे आसात. काणकोणच्यान आमचो खबराकार बासुरी देसाय, कुडचडेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक, चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी आनी सनी नार्वेकार. गोंयच्या सगळ्या पंपांचेर पेट्रोल पुरवण सुदारपाची चिन्हां दिसतात. आयोसीन HP आनी BPक दरेकी 1 लाख लिटर पेट्रोलाची पुरवण मंगळारा केली. हाका लागून परिस्थिती सुदारता. ते शिवाय HP आनी BP खातीर 4000 मेट्रीक टन पेट्रोल आनी 7000 मेट्रीक टन डिझेलाचो टँकर 4 तारखेर मुरगांव बंदरार पावपाचो आसा. हो स्टॉक आयलो की पेट्रोलाची पुरवण पयली भशेन जातली. मात नागरी पुरवण खातें म्हणटा फाल्यां सावन सगळें जाग्यार पडटलें. गोंयच्या पेट्रोल पंपावेलो तुटवड्याचो प्रश्न फुडल्या 2 दिसां भितर सुटपाची शक्यताय आसा. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान वास्को डेपोत 2000 मेट्रीक टन पेट्रोल आयला. आयोसीन 1 लाख लिटर पेट्रोल HP आनी BPक वांटपाक सुरवात केल्या. नागरी पुरवण खातें म्हणटा बुधवारसान परिस्थिती जाग्यार पडटली. If you see overall situation, there is quite an improvement, and as the ships have started arriving, people should not get into panic mood and rush up to the petrol bunks. So the government requests people not to get panic and make up that rushing to the petrol bunks. Definitely by tomorrow evening the supply of diesel and petrol would be normal. गोंयान HP आनी BPचे 135 पेट्रोल पंप आसात, जाल्यार आयोसीचे फकत 15च. जरी आयोसीन HP आनी BPक पेट्रोल दिवपाक सुरू केले तरी ही पेट्रोल पुरवण 4 नोव्हेंबरा उपरांत सारकी जाग्यार पडटली. HP आनी BP खातीर लागपी 4000 मेट्रीक टन पेट्रोल आनी 7000 मेट्रीक टन डिझेल 4 नोव्हेंबराक मुरगांव बंदरार येतले. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकईकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.